नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर आज आम्ही सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाचे आज आमगे सोयरेसाची श्री व्यंकटेश वैकुंठ कामत. नमस्कार, तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. तर हांगेलो एक सांचो परिचय हांव हांगा करून दिता. तांणी श्री व्यंकटेश कामत हांणी मूळ कुमटा अळवेकडे ग्रामाचे, जाल्यार तांगेलो व्यवसाय श्री लक्ष्मी रायस एंड फ्लावर मिल केरळी सोरबांतू. श्री वैकुंठ मंजुनाथ कामत आणि लक्ष्मीबाई हांगेले हे सुपुत्र. श्री वैकुंठ मंजुनाथ कामत हांणी कुमटांतू कानडा व्रत हे पत्रिके खातीर काम करत आशिल्ले. नंतर ते घाटारी म्हळ्यार सिरसींतू कामा शोधाक गेले. थंय सान बी काम करून नंतर त्यांनी शिरसीचे एक चिल्ली लक्ष्मीबाई हांगे बरशी लग्न जालें. तांचे कडेन म्हळ्यार श्री वैकुंठ कामत हांचे कडेन पयशांचे बल नाशिल्ले, जाल्यार आळस करनाशी परिश्रम, अत्यंत सामर्थ्यवान, देवाचेरी गुरुचेरी अपार भक्ती, अहंकार नाशिल्लो आत्मविश्वास हे सर्व गुणां निमित्त त्यांनी जिवनांतू यश मेळयलें. आणि तेची बापसूल गुण आतां हांगांत आयल्याची तेची गुण तेची विचार अवलंबून आज व्यंकटेश व्ही कामत हांणी एक उत्तम यशस्वी उद्योजक जावन आसाचे. तशें तर त्यांनी पुराय उत्तर कन्नडांतू अर्ध उत्तर कन्नडा त्यांनी तांगेले रायस सप्लाय करताची आणि केरळी कामत मा म्हणून त्यांनी प्रसिद्ध आसाची. तर हांगेले आतां आमी उलयता तांगेलो विशय आनी इतले जाणून घेवया. आतां तावळी तुमी सांगिल्ले प्रकार हांव तुमगेल्या तावळी उलयलें तेन्ना तुमकां आतां जिवनांतू एक इतले वयले जाग्यार पावच्याक तुमगेले आवय बापूय, तुमगेले भाव भयण्यो हांगेले अगदी बरे साथ मेळ्ळी. तांणी बी तितले परिश्रम घेतले म्हणून आज तुम्ही ह्या जाग्यार आयले म्हणून ते दीस आमी उलयले तेन्ना तुमी सांगिल्लें. तर ताच्या बद्दल एक थोडें हांगा सांग. मेल बाप्पा अळवेकुडेचो मूळता अळवेकुडेंचो जल्म म्हळ्यार तांगेलें घर बीर खंय आसा म्हूण गोतना अळवेकुडे म्हणून बाप म्हणत आशिल्लो. थंयसान तो 1904 तागेलो जल्म 1904 थंयसान तो तागेले बाप्पा सानपणारी गेला. म्हगेलो आबो सानपणारी गेला. आम्मान व्हडायमान ताका व्हड केलें बापाक. खरें तांगेले जिवना खातीर तो थंय कांदा व्हरता कुमटेंचो काम केलें म्हूण सांगीन आयकलां हांवें. आमी म्हळ्यार ताजे नंतर जल्म आयलो तशें आमी कोत्ता. कांदा व्हरता 8 रुपये कितें म्हयन्याक काम केलें म्हणून सांगता आशिल्लो. ताजे नंतर बाप्पार आम्मा आपोवन सिरसेक आयले म्हूण म्हणटा आशिल्लो. सिरसे येवन थंय तांगेले कोणाकी रिलेशनागेर व्हरून तांणी थंयची म्हगेली आम्माक निलेकणीची थंय तिका लग्न करून बापाक दिवन तांणी जडे म्हणले गांवां हाण पावयलें म्हूण एक विशय आसा. जडे म्हणले गांवांक हाण पावयलें तांकां. थंय तांणी एक सांजचें घर करून थंय व्हरून जिवना बद्दल एक व्यापार सुरू केलो, किराणे व्यापार. तो कशें करता म्हूण म्हाका सांगूंक वतना म्हाताऱ्यांनी घेवन भोवला केला म्हूण म्हणटा आशिल्लो. ताजे नंतर बेगीन अनुकूल जायना पळय बश्या एक अंगडी करून घेतली. त्या अंगडींत बेगीन अनुकूल जालें. एक घर घेतलें राबत्याक. अशें कोण की मदत केल्या तांचो मस्त लोकांनी म्हळ्यार डायरेक्टर घेतिल्ले न्ही ते थंयचे गांवचे लोक तेन्ना 1932 इस्वी खबर 1932-33 खबर वतले आशिल्ली खबर आयकल खबर. तशें तेन्ना लोकांनी बी मदत केल्या. बाप्पा प्रॉम्प्ट म्हणले एक विशय लोकांच्या दी प्रॉम्प्ट मनीस तो म्हणून तशें हेल्प केलें ताणें पुरा. ताजे नंतर हांव 1942 जुलय 31 जल्म आयला थंय जडेंत. ताज्या पयलीं मेल आख्खा आसा. आख्खा कुमटे दिल्लें, मोहन कामते दिल्लें. बाबाजी बी ना आतां आख्खा बी ना. GM म्हूण आसा पळय गणेश तागेलो आवय मेल आख्खा तें. ती आशिल्ल्यान घरांत बेन म्हालगडी म्हणून आशिल्ली. ती आम्माक मदत करता आशिल्ली. तशींच जडेसान केरळी आयली.
केरळी का बापान मिल करका म्हणून विचार येवन हांगा जेडेन थोडसो व्यापार उद्योग बरोबर चलना पळय तेन्ना काला का एक म्हागेले 10-20 हजार रुपया आशिल्ले की कोणें बापा लागीं. तेन्ना बापाक 2-3 लोक फ्रेंड्स तांगेले तांणी मेळून घेवन एक मिल करया म्हणून विचार आयलो. मिल करया म्हणून विचार पळय करे म्हणून विचार करून केरळी आयले. केरळीन थंय एक जाग घेतलो. जाग घेवन थंय मिल केलें. थंय हें नासतना गांव ना, गांव केरळे गांव दुसरे कडेन आसा. आमी मिल घेतिल्लो जागो मिल केल्लो जागो सपरेट आसता. तें रान रानान तो जाग घेवन 3 एकर जाग घेवन थंय मिल केलें. कशें केलें म्हळ्यार मातये म्हणून ती घालून घेवन नळ्या पकाशांनी मारून नळ घालून घेवन एक मिल तयार केलें. आनी दांडेकर म्हणून बॉम्बे वचून दांडेकर प्लॅंट हाडलें. तेन्ना कालाक 12,000 रुपया ताका. 12,000 रुपया दिवन तें प्लॅंट हाडलें आनी 6,000 रुपया दिवन एक इंजन हाडलें. इंजन म्हळ्यार करंट नाशिल्लें तेन्ना. करंट नाशिल्लें, ऑयल इंजनान चलता आशिल्लें मिल. तें मिल म्हळ्यार कशें आमी व्यापार करनाशिल्ले. थंय रयत लोकांनी भात तांदूळ चारत आशिल्ले. रयत लोक जेवणा खातीर 1 चिल 2 चिल 3 चिल अशें तांदूळ भात घेवन तांदूळ करून वता आशिल्ले. ते तांदूळ करून तिचे मिल तयार केलें. मिल चालू केलें. ताजे नंतर आमी थंयचे मिला बगलेन एक ल्हानशें घर आतां जनता गृह म्हूण आतां आसा पळय सरकार दिता जनता गृह. तितलें सान घरांत आमी आशिल्ले. तितलें सान घरांत आमी वर घेवन सादारण 14 वर्स कितें करंट ना आमकां. 14 वर्सां करंट ना. लायट ना, लायट असो रट्टो लावन जिवन केलें तें रानांत. कडेरी तुमगे सानपणाचें तुमी एक चित्र दोळ्या मुखार राबयलें. बापायन इतलें कश्ट केलें आनी तें मिल सुरू. बापाय बरोबरीचे हांव तेन्ना बापाय बरोबर म्हळ्यार म्हाका शिक्षणा बद्दल विशेश इंट्रस्ट ना तेन्ना जालें तरीच. हांव शिकयलें 7वी क्लास वरें मात्र. 7वी शिकले 2 वेळा फेल जाला. नाही अरे मनुष फेल जालें भितर तो हुशार ना की उपेग ना म्हणचे हे तुमकां पळोवन कळटा. मागीर तुमी ते कामा वयल्यान अभ्यासा कडेन लक्ष दिलें ना. अभ्यास करचे लक्ष नाशिल्लें. बरें काम कसं ना काम करका असं नाही म्हणून नाही. कसं की काम करका. बापान जेडे आसतना एक सायकल हाडली 150 रुपया दिवन हरक्युलस सायकल 150 रुपया. तेन्ना ते सिटार बसून मारचें येनाशिल्लें म्हाका. भितर पायगेन वडफेडलो म्हणटा ताका ते मार्गीन केरळ वता आशिल्लो 6 किलोमिटर. ते बाप्पा थंय वता आशिल्लो हांवूय थंय वता आशिल्लो हें कसं काम करचे खातीर. ताजे नंतर 52 तो मिल फिट करून जावन चाल केले नंतर घर शिफ्ट केलें हांगसर. बैलागाड्यांचेर. तेन्ना वेहिकल ना खंयची कार मोटर लॉरी असं ना. 5 की 6 बैलागाड्यो केरळेसान येवन तेन्ना आपण आमचे जून 52 इसवी जून 6 तारीख ते दिवस ते वर्धा नदी आसा. वर्धा नदी उदय येता. आमी सकलसाना पोवचे आशिल्ले फुडें. ब्रिज बांदते आशिल्ले, नवीन ब्रिज बांदते आशिल्ले, कंप्लीट जालें नाशिल्लें जाल्यार सकलसान पोवचे आशिल्ले. ते दीस उदक आयलें. कारण त्या ब्रिजाचें स्लॅब कंप्लीट जाल्लें. त्या वटेन हे वटेन रस्ते कंप्लीट जाल्ले नाशिल्ले. मातये रस्ते कंप्लीट जाल्ले नाशिल्ले. जाल्यार तांकां रिक्वेस्ट करून थंयसान बैलागाडी बैला गड सोडून गाडी तांदूळ हाडलो ह्या वटेन ब्रिजाचेर तांदूळ आनी आमकां येवन पास केलें. 6 की 7 बैलागाड्यो पास करून आमी येवन केरळे राबले. केरळे राबून थंयसर आमगेलें जिवन स्टार्ट जालें तशें तें. मागीर कितलो कश्ट आतां आयकल्यार आमकां आश्चर्य जाता. कशी तुमी केन्ना उरतले तेन्ना ते उदक येवचें बैलगाडीन वचचें. आनी आतां तुमी सांगलें की तुमी कामान तो आशिल्ले. खंयचें काम जाता बापायक मदत करची. खंयचें काम केलें कसलेंच. तर शिक्षण कमी 7वी वर्ग शिकले म्हणटा. तशें आसतना बी तुमगेले आतां रायस मिल ह्या खातीर बँका वचचें पडटा, कितले की ऑफिसां वचचें पडटा. थंय वचून अगदी धैर्यान तुमगे काम करून येता. तर ते तुमकां धैर्य कशें येलें? धैर्य कशें येलें की तशीच मोटर वचचें वचून विचारचें म्हाका बँकांत लोन जावका म्हूण विचारचें. तो ते रेकॉर्ड जावका हें जावका म्हणून ताजें वर दिवचें. दिवन तें ताणें रेकॉर्ड सिंडिकेट बँक आशिल्लें तेन्ना फास्ट स्टार्ट जाल्लें 68 इसवीन तो सिंडिकेट बँक फस्ट सर्वांत चालू जालें. सर्वाक आमी 22 किलोमिटर 22 किलोमिटराक हांव 10,000 रुपया लोन विचारता गेलें. 10,000 रुपया बरी 10,000 रुपया 10,000 रुपया लोन दिवच्याक ताणें एक कितली पेपर्स तयार केली. हें व्हरून मणिपाला दवरून येवका म्हणालो तो. थंय व्हरून दवरून येवका म्हणालो मॅनेजर. कारण तेन्ना बसा सौकर्य सम ना. आज भायर सरलें फाल्यां सकाळ म्हळ्यार आज रात्री वचून उडपी राबून फाल्यां सकाळ मणिपाला वचून तें कर घेवन परत आयलो.
म्हाका शिक्षण कमी आसता तरी करता अशें न्हू बेंगलोर अरे मनान तो इच्छा उरले का म्हणून एक पॅशन उरले रे मनुष्य शिक्षण ना ह्या जाग्यार पावता म्हणून एक तुम्ही अगदी बरे उदाहरण आसा. खरेंच पूण मना उरका कर का म्हणल्यार आमकां मना येवका आनी आपूण कर व्हड जावका म्हण विचार न्ही हो काम कर का आनी तांकां प्रतिफल येवका तेन्ना आपआप ऑटोमॅटीक येवन सोडटा तशी. म्हणजे तुम्ही आता सांगले की हे कर का ते कर का म्हणून विचार केला आणि तू काम कर बरे काम कर. मेरी भगवत गीतेन तो कृष्णान सांगितला म्हणके तू करत वच तुका फळ मेळटा. हे तो उदाहरण ताचे बरोबर आहे. घरा कडेन आमी 3 लोक भाव तांचो हांव मारगडो पांडुरंग म्हणल्यार सेकंड रामदास थर्ड. पांडुरंग पुरो लेखाचारा मनीस म्हळ्यार लेख मेंटेन करतलो तो आनी थंय काम करयतलो तो आनी एग्रीकल्चरांत रामदास एग्रीकल्चर सायड ताका बरी वाचच्यांत कसो इंट्रस्ट नाशिल्लो ताका एग्रीकल्चर सायड ताणें कसो की केलें ते ओट्टूच बीण घेवन हाणें पांडुरंगान घरा कडेन बसून ते लेखाचार पळयलो व्यवहार पळयलो. हांव भायर भोंवन घेवन आयलो तांदूळ विकच्या गेलो छोटो कर घेवन ते तिग लोकांनी मेळून एक कसो की केलें आनी तेंचो मुखार म्हळ्यार देवान बी तशी दिल्या तुमगे आवय बापायक चेडू एक तो एक इंटरेस्ट आसा आनी ते 3 वाटीन 4 वाटीन तांणी करता देखो. आतां एग्रीकल्चर सायडासान मिल्ला जोड आयलो ताका बेन अनुकूल जालें हांतू जोड जाली ताका घालें अशें करून कशें कर घेवन मुखार ते वाडलें तें बरोबर. आतां तुमगेले रायस मिल्लान तूं तांदूळ जालेलो खंय खंय सप्लाय जाता आशिल्लो. तेन्ना आत्तां आमी तांदूळ तयार जावचो थंय लोकलांत पुरो सादारण चिल्लर सेल जाता. व्हड प्रमाणाचेर कुमटा वता होन्नावर वता भटकळ वता शिराली वता मंगळूर वता आनी केरळाक कमी प्रमाणांत वता. आतां एक 7-8 वर्सां फाटीं 6-7 वर्सां फाटीं केरळा मस्त वता आशिल्लो दिवसा 3-4 लोड 300-400 क्विंटल तांदूळ केरळा वता आशिल्लो. आतां केरळा मार्केटांत तूं भायर सान खंय खंय किसान तांदूळ येता आसा कोस्टल लायनाक ट्रेन जावन पळय आतां तुमगेलें कसो ट्रेन म्हणटा ताका तुमी कुमटा कोंकण रेल्वे तशें ते भायर सान खंय खंयचे तांदूळ भात तांदूळ तयार जावन थंय येता. आमगेल्या रेटा पेक्षा कमीन मेळटा तांकां. तशें आमगेलो तांदूळ घेतल्यार तांकां वर्कआवट जायना किंवां आमगेल्या गिन्यानचें तशें हांगा इतल्यांचो खपयत आसा तेमी. तुमगेले थंय केरळेन तूं एक रान अशें जाग्याक तुमी चंद गद्दे करून हाडल्या म्हणलें तर थंय कसो रोयल्या तुमी. थंय मस्त खटपट करून केल्या थंय केळ आसा अनानस आसा सुपारी आसा अशे 3-4 नमुने फळ येता आसा. सुपारीन बरें इन्कम येता आसा सुपारीन बरें इन्कम येता. पयलीं पुरा भात करता आशिल्ले ते कोण पळय तें भात करचें आशिल्लें. भातांत इन्कम कांय म्हळ्यार प्रयोजन मेळना करत वचचें प्रयोजन कसो मेळना तशें ते भात कमी करून कमर्शियल क्रॉप आयले. कमर्शियल क्रॉपांत अनुकूल बरें जाता आसा. सुपारी आतां आमगेले सादारण 30 एकर सुपारी जाल्या 30 एकर आमगेले तिग लोक भावले तशीं 30-35 एकर आसात सुपारी तांचो बरें इन्कम येता आसा. 1 एकराक 4-4.5 लाख रुपया एक सुपारींत इन्कम येता. भात केल्यार एक 60-70 हजार रुपया 60-70 हजार हें लाखां लेखान येता. आतां पळया तुमगेले इतले गद्दे आसा हें आसा आनी तुमगे घरान तो गोरवो बी आसाची ते गोरवांले शेण ते गद्द्याक जावका पडटा ना जाल्यार आज काल भायर अनेक नमुने आयलेच तर तुम्ही ते वापरता की. आतां आमी शेणासार जावूं का गद्द्याक शेणासार जावका म्हणून मस्त इतले गोरवां पोशाक बी जायना कामाच मेळना काम करतले मेळना गोरवां काम करतले जाल्यार तरेचे एक 10-12 गोरवां आसात आमगे ते ताजें शेण कलेक्ट करून तांचो गोबर गॅस केला आमी. गोबर गॅसासान गॅस वापरता रांदच्याक आनी त्या गॅसाचें आयिल्लें हें जाता पळय तें सारें तें व्हरून सारेपणां सोडटात तें वर्सा एक वळखान गद्द्या तोटा घालतात आनी दुसरे कडेन खरीद करतात 20-25 ट्रॅक्टर खरीद करून तें बी घालतात. बरी सरकार सार घाल्यार भुंयची गुण वायट जाता पुरो घाल्यार तें घालना जाल्यार सम बेण येना घालूं का सरकार सार बी जावं का जाल्यार मस्त प्रमाण तें घाल्यार भुंय बी वायट जाता झाड बी वायट जातात. एक लिमिटेड प्रमाणाचेर घालून शेणा सार दिल्यार बरें जाता. तुम्ही ल्हानपणांतल्यान एक कश्ट पळयल्या कश्ट करून व्हड आज एक जाग्यार येवन पावल्याचे देखून हांव अशें आयकलां की तुमगे घर कोणी आयले एक सांजशी ताका मदत केले शिवाय तो वापस वचना म्हणून
तांचे बद्दल एक थोडं सांग. मदत जावं म्हूण आयलो तागेले कसो कश्ट पळोवन ताका आमकां कसो अनुकूल आसा पळोवन ताका एक मदत करून म्हूण करपाची. पूण आमी कश्ट कसो म्हणून म्हाका गोत आसा. कश्ट म्हणलें कसं म्हणून म्हाका गोत आसा. तशें तो कश्टाक मनीस आयला म्हणून ताका कसो की एक मदत करची. ताणें कितलें विचारल्यार तितलें दिवत न्ही. आमगेर आसा तितलें दितात. आमगेर आसता दिवच्याक. देवान दिल्लें आसता. ताणें तें थोडो भाग हांव दिता. दिवन म्हूण करता मागीर मदत करता खंयच्या रुपान. आता जडेन तो शाल नाशिल्ले पयलीं, तर ते शाल म्हाका दिसता ते शाळेचें नांव बी तुमगेले बापायन वैकुंठ कामत शाले म्हणून नांव केलें. शाळेक सहाय्य बी तुमी केल्ले. ते इनिशिएट कोणे घेतिल्ले अशें? तेका आतां एक 20 वर्सां वयर जावन घेतली शाल करून. 20-22 वर्सां वयर जाली तेन्ना अशें तांचे थोडे लोकांनी येवन एक शाल करा म्हणाले. तेन्ना करा तुमी, आमी मदत करता, दूड दिता म्हणाले. ना तुमी अध्यक्षान उरता थंय, तुमी पुरा अध्यक्ष म्हणून नांव खंय उरल्या पुरो, बाकी आमी पळोवंक येता म्हणाले. तेन्ना उपाय नाशे म्हणून सांगलें. म्हाका तेवटो ते सार्वजनीक क्षेत्रांत वचच्याक इंट्रस्ट म्हाका आतां बी ना. हांव एक इंडिविज्युअल सेपरेट उरका म्हणून म्हगेलें. तशी भितर वचून घुसून व्होट जावचें, व्होट नांव घेवचें असले विशय नाच म्हाका आवड ना अशी. कडेन तो एक अगदी आमकां जावं कशें मनीस ताणें तूं उर, हांव वट्टू बाकी काम करता, तूं नांवा पुरतो उर म्हणालो. जायत म्हूण केलें. ते एक 20-25 वर्स चल्लें तशेंचें. कडेन ते कमिटींत उरता मग लोक 20 लोक उरताचे. तेन्ना एक अभिप्राय येवचा लागलो. तशें हांव सोडलें नाका म्हणून सांग. तेन्ना बापानी 1 लाख रुपया दिल्ले त्या हाका स्कुला बद्दल. कडेन आनी कसं काय कितें केलें तें डेस्क बशा खुर्च्यो टेबलां शेवटो केलें मदत मागेलें अशें तशें शेवटो करून ते एक शाल चलयता आसा चलते आसते. तेचे आतां तुमी वयाचे 10 वर्सांतून काम सुरू केलें म्हळ्यार साधारण 70 वर्षांचो अनुभव तुमकां आसा. ते तांचो मस्तीतले बरे वायट अनुभव आयिल्लो अशें 1-2 अविस्मरणीय खंयचे अनुभव उरल्यार आमकां सांगता. विस्मरण म्हळ्यार कसं अगदी याद आसा तुमकां ते? म्हाका दिसता तुमी आतां उलयले पळयले वट्ट तुमकां स्पश्ट याद आसा जाल्यार एक खुशी दिलेले किंवा अशी खंयचे एक आसवे किंवा अनुभव केलें कसं कळना. कोणाक विचारलें दूड दिल्याची मदत केल्याची शेवटो सांगचे विशय नाही, सांगचे नाही ते नाही. अशें कसले मशिनांत बी हाडचे गेले तेन्ना अशें कसले तुमकां नवी बरे अनुभव आयिल्ले? म्हळ्यार आतां मिशनरी हाडचे गेल्ले कडेन आमी दुसऱ्यान केल्ले पळोवन घेवन केल्या. आतां आमी शिक्षणांत शिकून घेवन मॅकॅनिकल लायन, हांवें अग्रिकल्चर लायन खंयच्यान कोणूय शिकिल्ले ना. आमी तिका लोक भाव शिकिल्ले ना. म्हगेल्या भावालें PUC सेकंड इयर PUC आनी धाकलो भावालें तो काही ना. हांव 7व्याक अशें जावन आमी दुसऱ्यान केल्लें पळोवन ते बरें अंश आमी घेवन तांगेले वचून विचारून तेच आमकां शिक्षणाचें. आतां ते रऊफ साहेब म्हणून एकलो आशिल्लो आनी कोरलकट्याचे तेलंगराय म्हूण आसा जी, ते पुरो पयलीं जर 50-60 वर्सां घोळिल्ले लोक ते अग्रिकल्चर लायनीन. तांगेली म्हायती घेवची, तांगेले वचून म्हायती घेवची. आनी रऊफ साहेब तो अनानसांत अगदी फेमस, अगदी म्हळ्यार ताणें अगदी अनुभव एक मनीस. ताणें मस्त सुदारण केलें सांगतो. तशें ताका वचून विचारचें. ताणें सांगिल्लें तशी तागेले गायडन्साचेर आमी करचें. तांकां सक्सेस जावचें आमी. म्हळ्यार तांणी कश्ट काडिल्लें रेडी फूड आमी घेवचें. आमी कसं कश्ट काडट ना. तागेलें रेडी फूड घेवचें, आमी तयार करचें. आतां पाकेट मारता पळय तशी नाही. मॅरी शाळे वतना जाल्यार बी तुमी प्रॅक्टिकल वटू शाळा पळयल्याची आनी ते अनुभव आयले ना तुमी शिकून. आतां मिल दुसऱ्यान एकल्यान कोण की मिल केलें बरेंची. आमी मिल सान आशिल्लें, अगदी सान. दिवसा 1 तासाक 3 चील तांदूळ, 3 चील भातां तांदूळ करचो आशिल्लें. बापान केलें मिल 1 तासाक 3 चील भातां तांदूळ करचो. तो तांदूळ म्हळ्यार आमी व्यापारा तांदूळ न्हय, तो रयत लोक जेवणा खातीर भात घेवन येता आशिल्ले. तांकां तांदूळ करून दिवचो. 52 इसवेन तो 1 चील तांदूळ करून दिले 1 रुपया चार्ज. 1 रुपया घेता आशिल्ले. तांचो क्रूड ऑयल म्हणून घालताले, डिझल न्हय, क्रूड ऑयल म्हणटा ताका. क्रूड ऑयला खर्च वचका, मोबायल ऑयला खर्च वचका, ड्रायव्हरा पगार वचका. ताजे नंतर आमकां येता उरका 1 रुपया. आतां आमकां येवजल्यार आयकल्यार हांस येता, पण तेन्ना 1 रुपयाक तितली किंमत आशिल्ली. 1 रुपया खर्च जायनाशिल्ले. 1 रुपया खर्च जायनाशिल्ले. आज 1000 रुपया जाले तरी करपाचे. 1 रुपया खर्च जायनाशिल्ले. तितलें कश्ट आशिल्लें. चमकून भोवक आशिल्लें.
केरळ दिसानो बनवा शिरसे वद्याला बनवा शिवाय चमकून येऊ कशी 6 किलोमीटर आम्ही सायकलवर येऊ कशी नाही सायकल ते जाऊन शिरसे वच कशी नाही शिरसेक बस चार्ज बरे 9 आणि 8 आणे शिले बनवा दिसताना शिरसेक आजी काही 50 रुपये किती झाले शिरता बसार गेलो ना 50 रुपये जाऊन कडे शिरसेच आणि कुमटेक 4-5 रुपये आशिल्ली रेट 4-5 रुपये आशिल्ली तसं आजी 100 रुपये कडल्यान जाल्या आज 100 रुपये काण पटक नाही दितात त्यांनी 4 रुपये दिवचे जायनाशिल्ले कष्टाशिल्ले 4 रुपये खर्चाक जायनाशिल्ले त्यांना खर्चोचे बी विचार कर हय अशें बरोबर आत्ता तुमगेले तिन्ही पूत व्हड जाले तांणी जबाबदारी घेताची तांणी जास्त ते जबाबदारी त्यांनी घेऊन करते असत त्यात तिघ मेळून करते असत एकलो व्यापारात कंप्लीट पळोवंक येता एकलो मिशनरी सायड पळोवंक येता एकलो लेखाच पळोवंक येता धाकलो लेखाच आनी एग्रीकल्चर पळोवंक येता लेखाच आनी एग्रीकल्चर करता विनोद म्हणलो मिडल सायडाची रिपेरी अशें पुरो पळोवंक पेट्रोल पंप चलयत बनवाशेन एक पेट्रोल पंप केला आनी ते रातच्या एकाच घर बी केलें ताणें शेवटू आमगेलें सुदारण जालें कांय जालें ना म्हणलें जाल्यार रे सुदारण जावचें वर्स चड घेतलें मस्त वर्स घेतलें चड लोक 2-4 वर्स भितर फोट जावन पडटा आमकां तशें चलना 60-70 वर्स लागलें इतलो करच्याक बरोबर आसा आतां तुमी 70 वर्सां मागशी सूर केल्ले तर तेन्ना धन ते काम करतल आळ आणि आत्ताचे तुमगेले मिलान काम करतल आळ तातूंत तुमकां कसो फरक दिसून येता तेन्ना म्हळ्यार एक मनस्पूर्वक काम करता आशिल्लें कर काम म्हणल्यार उद्देशान तेन्ना तांकां पगार कितले दिता अशें म्हण तूं 1952 इसवीन एक मिलार ड्रायव्हराक 60 रुपये पगार 60 रुपये 60 रुपये 30 दिवसाक तो दुसरे कडेन 40 की 50 रुपये काम करता आशिल्लो काय आमी 60 रुपये दिता पूण आमगे ते सोडणार थंयसान 60 रुपये आज दिसांना 15-16-17 हजार रुपये पगार दितात आमी ड्रायव्हरांक जाल्यार आतां पुरा घंटे लेख पळोवन घंटा लेखार काम करतात तेन्ना 24 तास बी करता आशिल्ले रात दिवस बी करता आशिल्ले उलय नाशिल्ले जाल्यार आतां टायम जाल्या भितर सोड घालून वतात राबनांची टायम जाले की बंद करून वचून सोडतात हेच डिफरंट आतां बरें कर काम म्हणल्यार तागेले टायमा खातीर करचे वयता म्हगेले बरापणा खातीर करना तागेले खातीर तो करता पहिलेच काम लोकांनी आतांच्यान डिफरन्स आतां तुमगेल धर्मपत्नी बी आमगेल कुमटाचे हेरवटे गांवचे म्हणजे तुम्ही केरळी गेल्यार बी मूळ कुमटेचे सोडील ना तांचे करून घेतले आणि अशें करून आमकां तुमगेल बेगीन कुमटे लोकांक तुमगे बद्दल मस्त एक परोपकारी मनुष्य म्हणून तुम्ही थंय वटूकडेन परोपकार म्हळ्यार तें सांग म्हगेले आशिल्ले आनी तूं थोडो भोव कसो देवा कारणां येता ती दिताचे अशें सहाय कर का म्हूण सांग एक आशिल्लो पुरो आमी दवरून कसलें पळय जेन्ना थोडो सहाय कर का म्हणल्यार एक उद्देशान करता दिवच्या म्हगेले आस्त देखून दिता पयलीं ना आशिल्लें म्हगेले तेन्ना एक जमानान तूं ना आशिल्लें तेन्ना दिवचें साधन आशिल्लें आशिल्लें तेन्ना दिवचें काय पुरो कांय दिना हांव थोडेशें बरो ते कोणाले ना ताका ते मस्त बरे उपयोगाक पडटा आतां तुमकां गेली वर्साची 80 वर्स पूर्ण जाली तर तेन्ना ती चेडवान वटत तो समारंभ केलो भारी चंदाईन जाले तर तेन्ना तुमकां एक भेट दिली म्हणून आयकलें आनी ते एक विशेष भेट आशिल्ली तांचे बद्दल बेगीन तुमी हांगा सांगा 80 वर्सां शांतीक बरें करका म्हणून उद्देशान केलें तेन्ना म्हगेलो चेडूं हांव विवेकाक थंय पुरा म्हाका गोड्यार आपूण हाडकात खंय दिसान एक जाग्यार सान म्हूण मना आशिल्लें गोड्यार आपूण हाडका कडेन म्हाका मनान थंय बुलेट हाडका म्हणून मना आशिल्लें कोणाक सांगिल्लें नाशिल्लें सडक तें सट्टें सांगून सोडलें तें गोड्यार बिड्यार नाका एक बुलेट हाडाचें म्हणून सुनालें कोणाक सांगलें सुनाने ताका सांगलें सांगून ताबडतोब ते दिवस गेले उबळेक घेवन आयले बुलेट खरें त्या बुलेटाचेर देवस्थान आसतना घरा व्हरेक म्हाका बायले बस बुलेटाचेर घाल मॅरी 80 वर्सांनी तुम्ही बुलेट चलयलें मॅरी ग्रेट ते एक खंयची च्यवनप्राश की कसकी एक एडवर्टायज येत आशिल्लें 60 साल के बूढ़े की 60 साल के जवान म्हणून तशें बरो ते सर्व आयकून भारी खुशी जाली आतां तुमगेले एक फॅमिलीचे तुमगेले रायस मिलाचे फोटो हांगा आसाचे आमगेले ते हांगा दाखयताचे हे तुमगेले फॅमिली सांगता बुलेट घेतील कारण सांगू कित्याक घेतील म्हणून हे सांगा ताजे नंतर आमी फोटो बुलेट 69 बुलेट हाडलें आमी 5,800 रुपये कितें दिवन ते बुलेट हाडचें कारण कसं म्हळ्यार
सदरची बनवा केरळी टू शिर्शी तेवटन बोंब करते तांदूळ विकचे खातीर तांदूळ विकचे कारण कितले तांदूळ तयार जातात मरे 10-15 किलो तांदूळ मिलान तयार जातात 6 मिल्ल त्या 6 मिल्लान तो 10-15 पल्ल तांदूळ तयार जातलो तो विकून येवन दुड्ड करून येवपाचें ना तितलो दुड्ड नाशिल्लो मेले 15 क्विंटल तांदळा दुड्ड वरें नाशिल्लो 15 क्विंटलाक एक 2-3 हजार रुपया जाता आशिल्ले तिथं वचून तांकां तांदूळ दाखोवचो ते एडवान्स दिता आशिल्ले आमकां तो एडवान्स दुड्ड घेवन येवचो आनी भाताच्यान दिवचें आनी भात करीत करचें आनी तांदूळ करचें आनी वचचें सदां भोज खातीर ते बुरेटार भोंवत आशिल्लो ताजे मध्यें सरकार बॅन आशिल्लें शिमोगा डिस्ट्रिक्टान कारवार जिल्ल्याक तांदूळ वच नाशिल्लो डिस्ट्रिक्ट बॅन म्हणटा ताका डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वच नाय म्हणून सांग त्या डिस्ट्रिक्ट बॅना भितर आमी थंय मुखार तांदूळ आमी बेन फायद चड जाता आशिल्लो कळ्ळो व्यापारीಗಳು म्हणटा तशें तें हांव करता आशिल्लें तें काम हांगसर सदां व्हरचें आनी 50 किलो तांदूळ जायना पूण तांगेली गाडी हाडची हांगा पुरा बांदून घेवचें आनी तांदूळ पेटोवचो अशें करून आमगेर इम्प्रुवमेंट जाता तेगेली तशें हांव कडेन मुखार तशें आनी मिल्ल वाडयलें बॉयलर हाडलें ड्रायर घालें मागीर 1990 ड्रायर घालें आमी ड्रायर म्हळ्यार एक पंत 300 किलो भात शिजोवन सुकत आशिल्लें ताजे पयलें आंगणांत करता आशिल्लें आंगणांत सुकोवन घेवन तांदूळ करता आशिल्लो आंगणांत सुकयलें 200 किलो भात सुकोवचें काम केलां मिल्ल आशिल्लें तितलो व्हड जाग पुरो आंगण आशिल्लें मिल्ल सान आशिल्लें आंगण व्हड आशिल्लें आतां तें पुरो आंगणांत पुरो बिल्डींग बांदून घेवन ड्रायर घालें बॉयलर घालें व्हड प्रमाणाचेर करचें सुरू करून आतां आमी तांदूळ सेल जाता जाल्यार दिवसा 4 लोड तांदूळ तयार करीत आमी 4 लोड तांदूळ करता सर कॅपेसिटी मिल्ल केलें आतां ड्रायर केलें 2 ड्रायर 1 बॉयलर आनी 1 प्लांट पयलीं बापान आसतना केल्लें प्लांट सान आशिल्लें तेन्ना सान 1 प्लांट सान आसा पूण आनी एक प्लांट घालें 2 प्लांट घाल्ले 2 टन 2 टन 4 टन भातां तांदूळ जाता आशिल्लो आतां 6 टन भातां तांदूळ एका वेळ जावता थंय 1 प्लांट घालें सादारण एक 7 कोटी रुपया खर्च केल्या 89 इस्वी डिसेंबर 26 89 इस्वी डिसेंबर 26 व्हड प्लांट घालून घेवन तें केलें आतां ताका पोटा जावं तितलें काम चलतें ना जाल्यार तें बरें चलना कांय तोंदर ना अशें हे तुमगेन पुराय एक जीवन गाथा म्हणटा पळय तशी आयकून आमकां बी एक उमेद अशी तुमी बी अशी करताची मस्त लोकांक तुमगेलें हें संदर्शन आयकून एक प्रोत्साहन मेळटलें अशी म्हाका दिसता आमगे तांदळाचेर तर पुरो केरळी कामत म्हणून घालताचे ते लोकांक केरळी कामत म्हणून उलयताचे नॉर्थ केरळान तो कोस्टल एरियाचे लोक पुरा म्हाका केरळी कामत केरळी म्हणना केरळी कामत म्हणून म्हाका ते खुशी जाता तुमकां ते एक नांव मेळ्ळ्या केरळी कामत अशें केरळी कामत म्हणून आपयताचे आनी त्या चिलांचेर केरळी कामत म्हणून नांव घालें आमी आतां तुमगेल्या जिवनांतले एक थोडे विशेश क्षणांचे फोटो हांगा दाखयताची ते खंय खंय म्हण हे तुमगेले पूर्ण घरचे फॅमिली फॅमिली जावई धुव तुमगेले 80 वर्सां कुट्टू लोक मेळिल्ले तेन्ना नात्रा वटा तर नंतर नेक्स्ट हे मिल्ल हां तुमगे नवीन मिल्ल रायट तें मातशें हायट दिसून ड्रायर तें भात सुकोवचें मिशन तें आसा प्लांट मिल्टॅक म्हणटा ताका मिल्टॅक प्लांट थंय फस्ट चौक दिसता पळय थंय ड्रायर आसा आनी भात येवन थंय स्टॉक जाता 350 चिला प्रकार 4 बिन्न आसात थंय 4 बिन्नांत तुमी घालून घेवता 4 कण सोडल्यार कंप्लीट तांदूळ तयार जावन हांगा चील पॅकींग जावचे कडेन येता थंय जाय आशिल्ले तेन्ना कणीक तांदूळ जावं कपडो घेवन तो सोण घेवन जोखपाचे जोखून थंय लार लोड जाता आतां हे सर्व तुमगेल्या उलयले नंतर हे पळय एक नमुनेन आनंद जालो प्रोत्साहन मेळ्ळें आमगे विक्षकांक बी हाजे बद्दल बरें आयकून खुशी जाली उरतली अशी तुमकां मुखायलें तुमगे जिवनांत अशी बरें आरोग्य मेळो बरें आयुश्य मेळो तुमगे निमतान लोकांक एक बरें हेल्प जावो ही सदिच्छा दिवन हांव हो कार्यक्रम हांगा संपयता सर्व विक्षकांक अनेक पंत धन्यवाद तुमकां सुद्दां धन्यवाद नमस्कार